म्हज्या अपुरबायच्या भावा भयणीनो, आयज केरी भाशे आमी देसा खातीर आमचें अर्पण करता बापाक. आयचो विशय मनान धरून एकामेकाचो मोग करात. आयज एकामेकाचो मोग करप म्हणल्यार एक व्हडलें आव्हान. ह्याच आव्हानाक फुडें करून जेजू कुर्सार मरूंक आमच्या मोगा पासत तयार जालो. कित्याक देवान आपल्या एकल्याच पुता वरवीं ह्या संवसाराचो ह्या मनीसकुळाचो मोग केलो. ह्याच मनशान देवाक जायते फावटी वायट उतरांनी पाचारलो, जायते फावटी देवाक अपमान केलो, देवाशी पयस तेंगेली तरी देवान आपल्या मनीसकुळाक सांडूंक ना. ह्या आपल्या पुता वरवीं आपलो मोग, आपली दयाळाय, आपली बोगसणी, आपली काकलूत त्या कुर्सा मुणितावन मनशा कुळाक फावो केली. असलोच मोग भावना आयज आमी देसा वरवीं आमी अणभवूंक आनी हे देसा खातीर आमी दिवंक आयज हो विशय आमकां उडास करता. आमी एकामेकाचो मोग करूंक. बाबडून अशेंच एक दोन शेजारी दिसपट्टी खूंय आपल्या भाटाच्या शिमेक लागून झगडटाले. आनी ह्याच शिमेक लागून झगडटाना खूंय सुमार 30-40 वर्सां ते एकामेका लागीं उलयनासतना रावले. जेन्ना एक शेजारी खूंय जाणटे पिरायेर पावलो, ताणें खूंय एका कापिंटराक मेजनाक आपोवन ताणें खूंय वावर सुरू केलो शिमेर. दुसऱ्या शेजाऱ्याक दिसलें खूंय आतां हो वॉल बांदता, दुरीग बांदता म्हणटकूच हांव वचून आनीक झगडटलो. पूण तेन्ना ताणें पळयलें हो दुसरो ताजो शेजारी भाव एक बेंच बांदतालो आनी हो बेंच बांदूनय तो बेंचार बसलो आनी आपल्या शेजाऱ्याक उलो मारलो, खूंय तूं येवन बसूंक सोदताय. आनी तेन्ना खूंय हो दुसरो शेजारी येवन ताचे कुशीक बसलो आनी हे तरेनूय तांची त्या दिसा जावन दुस्मानकाय सोंपून तांची इश्टागत वाडली. ही शिमेची तांणी वाट सोडली, पूण एकामेकाचो तांचो मोग वाडलो. भाव खरेंच एक झूज सोंपयतले जाल्यार मोग जावन आसा एक व्हडलें हात्यार. आनी हो मोग उत्पन्न जातलो जाल्यार ल्हानविकायेची गरज. अनलेस वी हॅव दॅट ह्युमिलिटी वी कॅनॉट लव वन अनदर. And that is what that neighbor has done. With all his humility, willingness, he came out from his pride, he came out from all his stupidness, from all his anger, and he showed that love to his neighbor. Asloच मोग, असलीच कृपा, शांती आयज आमी बांदूंक गरजेची. आयज एक देश दुसऱ्या देशाचेर दुस्मानकायेची येता. आयज एक गांव दुसऱ्या गांवाचेर, आयज एक शार दुसऱ्या शाराचेर, आयज एक वाडो दुसऱ्या वाड्याचेर, आयज एक पवीस सभा दुसरे पवीस सभेचेर, आयज एक फिरगोस दुसरे फिरगोजेचेर, आयज एक फामील दुसऱ्या फामिलीचेर, आयज एक क्रिस्ती भाव भयण दुसऱ्या क्रिस्ती भावार्थाचेर, एक बापूय आयज दुसऱ्या कुटुंबाचेर, एक भाव आपल्या दुसऱ्या भयणीचेर, एक धर्मीक आयज दुसऱ्या धर्मिकाचेर, एक यादनीक आयज दुसऱ्या यादनिकाचेर. हें झूज चालूच आसा. आनी हें झूज कित्याक वाडटा? कित्याक ही दुस्मानकाय येता काय? ही दुस्मानकाय येता कित्याक आमचे मदें असली कृपा देवाची आसना. द मोमेंट we become humble and open to God's grace, that is the time, my dear friends, God blesses us. देव आमकां कृपेन आपल्या आशिर्वादान भरता. जेन्ना आमी ल्हानविकायेन वावरता, जेन्ना आमी आमच्या जिवितान पयली सुवातेर ही शांती हाडूंक वावरता, तेन्ना शांती आमी देसा खातीर हाडूंक वावरूंक आमच्यांनी जाता. दॅट्स वाय देसान कितें आमच्या पासत केलां हें सोडून हांवें देसा पासत कितें केलां हें जावन आसा गरजेचो मुड्डो. आनी आयज होच आमी नियाळ करता. आपलेपण, गर्व, निटुकाय, स्पर्धा, आपलो फायदो, आपलें नांव, आपली पदवी, आयज हें पयलें भाव न्हू. कसलो हितून वावर करता, कसली हितून पदवी घेता, पयलें आमी हें पळयता म्हजो फायदो कितें. बाबून आमी जवान पळयता ह्या देसा खातीर दीस रात आपले फामिलीक सांडून ह्या शिमेर रावन आमच्या देशाच्या
त्या दुस्मानाचेर आड झगडूंक तयार जातात, आपलें जिवीत मारून काबार करूंक ह्या देशा खातीर आनी ह्या देशांत जियेतोल्या पासत म्हणजे आमचे पासत आमकां सुरक्षीत जिवीत मेळूंक, आमकां रेस्पेदाचें जिवीत मेळूंक, आमकां एक मोगाचें जिवीत मेळूंक, एक शांतीचें जिवीत मेळूंक हे जवान, हे सोल्जर्स, हे शिपाय थंय शिमेर आपलें जिवीत दिवंक तयार आसात. जाल्यार पळयात आमच्या जिवितांत कितें जाता. ही जमीन सांबाळूंक ते थंय शिमेर मोडटा जाल्यार आयज ही जमीन आमी दुडू पासत आमी विकून उडयल्या. विथ द गन्स दे आर सेविंग आवर लँड एंड विथ मनी वी आर सेलिंग आवर लँड. आयज आमच्या गौरवाक लागून, आमच्या फायद्याक लागून आयज जमीन आमी विकून उडयल्या. हे जमनीक लागून आमी तोरसाक घेवन एकामेकाक जिवेशी मारता जाल्यार ते थंय ही जमीन सांबाळूंक आपलें जिवीत दितात ह्या देशा पासत आनी आमी हो देश आयज विकून उडोवंक आमी फुडें चल्ल्या. कशी आसतली शांती? हाव वी कॅन ब्लेम द लिडर्स ऑफ द कंट्री वेन आय एम नॉट इन अ पोजिशन टू सेव माय कंट्री. हांव तो देशा पासत उदरगत करिना, हांव देशा पासत म्हजो मोग करिना जाल्यार हाव कॅन आय ब्लेम अदर्स? दुसऱ्यांक हांव दोशी कसो करूंक जाता? देश सांबाळटलो जाल्यार आमी आमचो बेस सांबाळूंक गरजेचो. आनी हेच आयज तिनूय वाचपां आमचे लागीं मागतात. जे तरेन देवान आपल्या पुता जेजू वरवीं हे संवसारांत शांती हाडूंक आपल्या पुताक कुर्सार चडयलो, आपल्या पुताक कुर्सार मारूंक तो फाटीं सरूंक ना. कित्याक? ह्या संवसारांत शांती हाडूंक, ह्या संवसारांत मोग उत्पन्न करूंक, ह्या संवसारांत एक बोरमासो दिवंक, ह्या संवसारांत आत्मीक उदरगत करूंक, ह्या संवसाराची सृश्टी सांबाळूंक देव असल्या हुस्क्यान भरलो. जाल्यार आमी ह्या संवसारांत जियेतना पयले सुवातेर भावनो आमी एकामेकाचो मोग करूंक शिकूंक जाय. आमी आमच्या संवसारांत आमकां देवान दिल्ल्या बरेपणाचो आमी मोग करूंक जाय. जरी तर आमी आमच्या भाटां बेसांचो, आमच्या दुडवांचो तर मोग करता, मनशाक आमी किकोन करता जाल्यार कसली उदरगत आमच्या ह्या देशान येतली काय? टुडे वी आर ब्लेमिंग द लिडर्स. आयज आमी म्हणटा ह्या फुडाऱ्यांनी देश खालो, ह्या फुडाऱ्यांनी भाटां बेसां खाली. आमी कितें केलां काय? आमी आमच्या घरांनी कितें केलां काय? आयज आमी गोडे भाटां बिटां विकिना, बट आयज आमी आमची तत्वां विकून उडयल्यात. वी हॅव सोल्ड आवर वॅल्यूज. आमी आमची परंपरा, आमची संस्कृताय आयज विकून उडयल्या. ह्यो भायल्यो वस्तू भितर घेवन, भायल्यो आमी परंपरा भितर हाडून, आमी युरोपियन कल्चर्स आमच्या भितर हाडून आमचे आयज गोवन कल्चर, इंडियन कल्चर आमी विकून उडयलां. आनी कसल्या तोंडान आमी आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांक आमी दोशी करता? कसल्या तोंडान आमी त्या देश सांबाळटल्या जवानांक आमी दोशी करता? आयज आमी आमचेर नियाळ करूंक गरजेचो. देव आमच्या सांगात आसा, परतून परतून तो आमची राखण करता.